सात तारीख 3 तारीख आहे आमचे 7 केलं रे बंद माझ्या बंद म्हणा पण बंद कर हां विक्रम घ्या Sir, as door-to-door campaigning, how is the response? I think this is the rather 12th or 13th day I'm campaigning house to house. Tumis podela astale. It is an overwhelming response with all smiles around and a warm welcome from all the people. I don't think I met a single house ki negative ek response ashilo. Only थोडे कडेन they want certain more things done because अपेक्षा खूप वाढला की हांवें खूप काम केला म्हणून आनी काम केला तेजेर नॅचरली अपेक्षा वाडटा आनी ताका लागून आनीकय हे फुडले खेपे तुमी करपा जाय म्हणजे तांकां विश्वास आसा हें करपा जाय ऑर्डर दिल्ल्या भाशेन तर इतलो विश्वास आसा आनी म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन म्हाका दिसता म्हाजो परिवारीक संबंद कसो दे टॉक फ्रीली दे एक्सप्रेस दे ओपिनियन आनी म्हाका मार्गदर्शनूय मेळटा आनी हांव केन्ना विसरूं ना की हांव कितें आहा तो आज पर्यंत कितले खेपे निवडून येवपाक आनी ऑलमोस्ट आतां प्रताप सिंग राणे आसपाना सिनियर मोस्ट मेंबर हांव जातलो हावजान ही जबाबदारी बेश्टी येयना हे लोकांच्या प्रेमानूय येता म्हणजे वोटर्स आर फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल आनी इक्वली रेस्पॉन्सिबल म्हाजे सगळे कार्यकर्ता तांकां लागून हांव आसा हांव केन्ना आवडलो म्हणना पयलीं म्हाका संदी मेळटा काम करपाक. Sir, despite so much of development, sometimes there is a criticism from the opposition. So anything that you want to say on that? म्हाका आश्चर्य दिसता डेफिनेटली एक लोकशायेन ओपोजिशन म्हूण आसता ओपोजिशनाचे विरोधक आसपा जाय पूण विरोधक आसले म्हूण ते बसला म्हूण इलेक्शनाक कित्याक कांयच्या काय उलोवप न्हू अक्षरशे खोटे उलयता एक तेंचो वाक्य सांगता नो डेव्हलपमेंट इन दाबोलीम नथींग हॅज बीन डन हें तुमी मान्य करतले कोणूय मान्य करतलो नथींग हॅज बीन डन म्हणल्यार तुका कांय दिश्टी पडना म्हणजे तूं जाणा यू मस्ट बी ब्लायंड हांव नको तांकां दिश्ट सारकी आहा जाल्यार आनी कांय आयकोपा येना डेव्हलपमेंट जाला म्हणल्यार कानानूय बेरो आसपाक शकता नाल्यार अनेक परिणाम आसपाक शकता आमी जेन्ना लोकशायेन लढटा पॉलिटिकल बॅटल लोकशाये प्रमाणे मातशें एक हांव कितें समजता एक मर्यादा दवरपा जाय तांकां मर्यादाच ना कांयच्या काय उलयता सारके खोटे उलयता एक तेणी सांगले फर्स्ट टायम हांव कॅम्पेना उतरला आनी घर घर वयता म्हूण घर घर हे फाटी ताका भिरांत पडला आपण कोण तरी म्हणटा आपण स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून हांव हावस टू हावस तांकां इतली सुद्दां खबर ना ते फर्स्ट टायम इलेक्शन एरेनान येयला फर्स्ट टायम ते इलेक्शन म्हणटा ते पळयता हांवें 7-8 इलेक्शन केले हांव 7वे फाटी हांव जाणा म्हाका लोक निवडून दितले म्हूण आनी
जेन्ना हांव हावस टू हावस वयता हांव प्रत्येक इलेक्शनाक हावस टू हावस वयता कित्याक तेन्ना म्हाजी एक 5 वर्सांनी लोकांक एक भेट कशी नाल्यार आमकां चान्सूच पडना जाणात तुमी जाणा मंत्री म्हणल्यार हिंगा थिंगा धांव GST कावन्सिलान आसा दिल्ली धांव इलेक्शनां आमकां ते थोडेशे दीस मेळटा प्रचार आनी दॅट ऑपॉर्च्युनिटी आय यूज टू गेट द फीडबॅक फॉर माय फ्युचर डेव्हलपमेंट फुडाराक कितें अपेक्षा आहा लोकांची अपेक्षील कितें करपा जाय हांव ते खातीर वयता आनी हे सांगता फर्स्ट टायम हांव उतारलो म्हूण हावस टू हावस वचपा मैदानात म्हणजे असले खटे उलोवप तांकां तरी शोभा दिता आसतली पूण म्हाका तरी एक डिसंट मनीस म्हूण म्हाका दिसना शोभा दिता दुसरे हे जे इतले व्हडले व्हडले उलयता पॅन्डेमीक टायमा हे खंय आसले कितें काम केलां तेणी आमचे पॅन्डेमीक टायमा हांवूच न्हू म्हाजे कार्यकर्ता एगेन दे वेर इन द फील्ड तावतेके सायक्लोन येयला तेन्ना दे वेर इन द फील्ड आमी एक दिसा भितर सगळे कनेक्शनां दिले हांवें स्वताचे पयशे दिवन वायर स्ट्रिंगींग करून घेतले आमचे वर्कर उतारून काम करून घेतले हे खंय आशिल्ले पॅन्डेमीक टायमा घरांनी आमी ग्रोसरीज आनी जायते एसेन्शियल आयटम वाटले हे लोक खंय आशिल्ले पॅन्डेमीक टायमा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे ल्हान कॉटेज हॉस्पिटल आहा ते जाले आमी तेन्ना ते वेळार लोकांक अंडर CSR 2.5 crore वर्थ इक्विपमेंट दिले इन्क्लुडींग 50 न्यू बेड्स प्रायवेटायज करपाक सोदताले आय पुट माय फूट डावन खंयच्या परिस्थितीन प्रायवेटायज करपाक हांव दिवपा ना इट इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल टुडे आनी ते म्हणटा कांयच करूं ना म्हाका आश्चर्य दिसता वाडेम लेक आहा ग्रेड सेपरेटर आहा सच अ ब्युटिफूल जॉगर्स पार्क इज देर असे अनेक प्रोग्राम आहा चिकालीम पंचायत घर आहा हांकां दिसता म्हाका कितें आहा ते हो हे जाणवाय आसतना नेणार जावपाक सोदता आफ्टर नोईंग थिंग्स दे बिहेव डेफ एंड ब्लायंड सो आय कॅनॉट हेल्प इट दे नो इट इज रिटन ऑन द वॉल that they are facing imminent defeat and very badly. My humble request to them, it is a democracy. When somebody opposes you, the best in you comes out. I am manya karta. So I am thankful to them. Ek side ite opposition karta. Now opposition astana, the best in you sometimes remains inside only. So I should actually be grateful to them that they are opposing me. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah. All the very best, sir. Thank you.